श्रावण महिन्यात साबार सण परबो मनोवप जातात. श्रावणाच्या आयतारांची एक वेगळीच खाशेलताय असता. हिंदू समाजांतल्यो बायलो श्रावणी आयतार व्हडा भक्तिभावान पाळटना दिसतात. श्रावणांत उत्पन्न जाल्ल्यो साबार वनस्पती एकठांय करून त्यो पुजेक लावप जातात. वांते सत्तरींतली सुभद्रा मळीक हो श्रावणी आयतार पारंपारीक पद्दतीन पाळटना दिसली. आता पुजा जाली न्हू, आता च्या पाणी घेवपाची, जेवणाक तयारी करपाची. जेवण केलें काय मागीर तेका 2 पानाचेर वाडपाचें. सुरिल्ले तांदूळ घालपाचे, हळदीचें पान घालपाचें भितर, गोड सय जाय जाल्यार दूद घाल आनी बरो पायस करपाचो आनी तेका जेवण वाडपाचें. सांजचो तेका मागीर पावपाचो व्हरून जेलो म्हणटकूच तेका पानाचो विडो दवरूंक जाय. जेवण वाडलें हांव जेलें काय तेका मागीर पान आनी सुपारी दवरतालें. बाजारांतल्या कांयच हाडपाचें ना, फक्त हें आपूण फिरोन हाडून तो आयतार पुनू जाय. पूण तो न्हू दादल्या मनशान हाडून दिवंक जायना. तूं आतां फाल्यां सकाळीं लग्न जालो, बायलेक तुजे आयतार हाडून दितलो म्हणजे तशें नाका. ते बायलेनूच हाडूंक जाय. जाल्यार भुरग्यान हाडलें आतां हो भुरगो न्हू तेणी हाडून म्हाका दिलें. आतां जाल्यार म्हणजे हय पळय, आयतार मांय विचारलें आयतार धरता म्हणून सुनेन. माय सांगूंक लागली जेवंक ना आनी आयतार तूं कशें धरता. तर आतां एक पेलो तांदूळ अर्दाटो भरूच न्हू, ते अर्दे आपूण इल्ले दवरता, ते इल्ले दवरता आनी हांव आयतार धरता अशें म्हटलें. आनी तिणें आयतार धरून तयारी केली ते इल्ले तांदूळ धरून. म्हणजे तेन्नाची परिस्थिती डावन न्हू. आतां जाय तशें खावंक आमकां मेळटा म्हण तेन्ना मेळटालें. आनी घोव तिजे घरा धाडलो तिणें आयतार हाडून. आयतार हाडूंक म्हणटकच हेका हात घालतकच तिच्या घोवाक दसलो म्हणून घोवाचो आयतार म्हणटा आमी. त्या खातीर आयतार घोवान हाडून दिवंक जायना बायलेक. आपुणूच तो हाडून आपूण तेजी सेवा करची घोवाच्या रक्षणाक. चानी म्हणून फूल आसता न्हू, तें एक आमकां आतां सोदून आमी पळयलें, कितलेशें सोदलें तें गावना आमकां. आनी एक हुंदराचो कान गावना. सड्या रेट्या खूब करताली, आतां सडत ना जाल्यार तें हांव कोणाक सांगलें पासून गावता जाल्यार घेवन यो आयज जाय म्हणून. म्हटल्यार गावना तें मागीर खंयचें हाडूं. ही सुद्धा वनस्पती जी आता तुका जी मेळ्ळा ती आणि काय कालांतरान ही सुद्धा मेळत म्हणून गॅरंटी ना. मेळटली पूण कोणाक कळटा. सगळें मेळटा. पावस पडलो की सगळें तेका जाय तितकें तो किल्लोन काडटा वयर. म्हटल्यार तें आमकां पळोवं नाका वळखों. हो जो आयतार पूजन आसा तो कितलेशेच वर्सांसून आयतार पूजन चलत गेला. आता कालांतरान त्या पुजनाच्या विधीन जे आसा तो बदल जायत गेला. पूण अजूनही काय बायलां अशी आसा जे आयतार पूजन जे आसा ते पारंपारीक पद्दतीन करता. जी परंपरा आसा ती जिती दवरली आसा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.